आयतारा काणकोणा पैगीण मालवाडो गांवांत गड्यांची जात्रा जाली। दर 3 वर्सां श्री वेताळ देवळांत ही जात्रा जाता। अंदू 5 वर्सांनी भक्तांनी जात्रेक उपाट गर्दी केली। पैंगिणीच्या मालवाडो गावात वेताळच्या देवळात दर 3 वर्सांनी गड्यांची जात्रा जाता। पूण फाटली 2 वर्सां कोरोनाच्या काळात बंदी आशिल्ल्यान ही जात्रा जावपाक पावली ना। 5 वर्सांनी ती अंदू जाली। वेताळ हे जागृत दैवत, कसल्याय प्रसंगाक पावपी असो लोकांचो भावार्थ आसा। गड्यांच्या जात्रे दिसा 10 ते 12 किलोमिटराच्या अंतरावयल्यान धावत गडे वेताळच्या देवळा कडेन येतात। हे जात्रे वेळार गड्यांक 50 फूट उंचायेचेर राटाक बांदून घुंवडावपाची परंपरा आसा। पळोवया काय उमेदीचे खीण। देवळा पावतपर्यंत सत्रेमाचे पालव्या जमलेलो लोकांक पळोवंक मेळना। जितले देवळा पावले ते परत फुडें सत्रेमाचे बंद करात, तितल्या फाटल्या लोकांक पळोवपाक मेळटले। उपकार करून मातशे सत्री बंद करात। भरपूर वाढल्या, ताणही लागल्यामुळे मंदिर निर्माण मंडळाचं तोंड आल्याचा काल लागल्या त्या वर्षाच्या कन्सेशनचं तिकीट बसून जाऊ दिल्याचा। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।